Hosea Chapter 5 याज्ञिका आणि रायल घोराण्या आड. याज्ञिकानो हें आयकात. इस्रायलाच्या घोराण्या हाका कान दी. रायल घोराण्या चीत दिवन आयक, कित्याक नीत राखची तुमकां जबाबदारी दिल्ली आसा. पूण तुमी जाल्यांत मिचपाक मांडलोलो एक फास आनी ताबोराचेर विस्तारलोली एक रांपोण. शित्तिमान तांणी एक खोल फोंड काडला. देखून तांकां सगल्यांक हांव खास लावंक वेतां. निबोर मानीचो फोळ. एफ्रायमा विशीं हांव सगळें जाणो. इस्रायल म्हाका लिपलोलो ना. हय, एफ्रायमा तूं जालाय एक शिंदोल बायल. इस्रायल बसतल्लो आसा. तांचीं कर्तुबां तांकां आपल्या देवाशीं पोत्तून येवंक दिनात. कारण शिंडोलकेची वोंडोवणी तांचे भितर खोल रिगलोली आसा आनी तीं सर्वेस्पराक आतां आनीक वळखनात. इस्रायलाची उर्मोटाय ताकाच लावून दिता. इस्रायल आनी एफ्रायम आपल्याच गुन्यांवांक लागून खाला पडटले आनी तांचे बरोबर जुडासूय सोकला पडटलो. शेळ्यांक आनी बैलांक घेवन ते सर्वेस्पराक सोदूंक भोंवतले, पूण तो तांकां मेळपाचो ना. तो तांचे थावन पयस गेलो. ते सर्वेस्पराक अविस्वासी जाल्यात, कित्याक पोटाच्या भुरग्यांक तांणी जल्म दिला. आनी आमास पावता म्हणसर तांचो आनी तांच्या शेतां भाटांचो नाश जातलो. भाव भावाचेर झुजता. जिब्याक बोंगो वाजोयात, रामासाक कोण्णो वाजोयात. बेतावेनान झुजाची हाल्लेत सादोयात. तुजे फाटल्यान आमी आसांव. बेंजामिना, खास्तीचो दीस येता तेन्ना एफ्रायम जातलो एक ओसाड पडींग जमीन. इस्रायलाच्या कुलांचेर खात्रेन येवची आसा ती शिक्षा हांव परगट कोत्तां. जुडाचे फुडारी शिमेचे नीस हालयतात तसले फोटींग जाल्यात. बुट्टेच्या लोटा वरी हांव म्हजो क्रोध तांचेर देंवसो कोत्तलों. एफ्रायम चिड्डोला, ताचेर पडलां खास्तीचें फर्मोण. ताचे खाल तो चेपलोलो आसा, कित्याक जाणो जावन तो उपयोगी फोटी फाटल्यान गेला. देखून हांव एफ्रायमाक खorôz कोसो जातलो आनी जुडाच्या घोराण्याक एक कुslolo ghavo कोसो. परक्या राष्ट्रां कडेन इश्टागोटीची कोबलात निर्फळ. आपूण खरेंच पिddest म्हूण एफ्रायमान पोllelem tedna आनी apnnak ghavo जाला म्हूण जुडान dekhlem tedna. एफ्राim असिरियेक गेलो व्होडल्या राजाचो आदार मागूंक. ताणें दूत पाठयले, पूण ताका बरो करूंक आनी तुजो ghavo पेकोवंक ताका पदविना. एफ्रायमाक हांव एक शिवां सारको जातलो आनी जुडाच्या घोराण्याक एका तन्न्या शिवां सारको. हांवूच तांचे कुडक्यान कुडके कोत्तलो आनी मागीर म्हजी फुडली वाट धरतलो. तांकां उबारून वतलो आनी कोणाच्यानूच तांकां सोडूंक जावचें ना. आपलो गुन्यांव तांणी वळखून घे पर्यान आनी म्हाका ती सोदूंक वचों पर्यान. आपल्या दोलदीरपणान तांणी म्हाका उत्सुकतायेन सोदी पर्यान हांव म्हज्या निवासांत पोत्तून वचून रावतलों. देवाचें उतर हें.